घीचे मशीन म्हणजे जेन्ना आमी घी ही हातीन पॅक करताली आनी तेन्ना तेजी लिकेजीस जाताली आनी मॅन पावर चड लागतालो, ते खातीर आमी आतां घीचे ऑटोमॅटीक मशीन हें हाडल्या, जाचे करून आमची वेस्टेजी बी खूब उणी जाता, तेच बरोबर मॅन पावरय खूब कमी लागता तेजेर आनी जवळ जवळ आमची हें एक पयलीं आमगे एक वराक 100 पॅक जाताल्यो जाल्यार ह्यो आतां जवळ जवळ 250 ते 300 पॅकेट पॅक जाता एक वराक. आनी हे मशिनाची कॉस्ट आहा, एक्चुअली कॉस्ट तेजे एसेंबल बी करून 87,000 आशिल्लो. म्हणजे आमचे थोडे इंटेलिजंट कामगार जे आहा ते कामगारांनी आमकां सांगलें की सर हो मशीन आमीच इन्स्टॉल करतात, ताका लागून आमी ते कंपनी कडेन हें केलें की हे मशिनाची इन्स्टॉलेशन रेट कितले काय म्हणून तेंच्यान सांगलो तर इन्स्टॉलेशन जवळ जवळ 12,000 आसा म्हणून. म्हणजे आमचे कामगारांनीच ते इन्स्टॉल केलें की तेंचे हेजेर व्हिडियो तांकां धाडून आनी इन्स्टॉल केलें आनी जवळ जवळ आमच्या कामगारांनी जवळ जवळ 12,000 रुपया हे मशिनाचे वाचयले आनी हे मशीन आमकां आतां 75,000 पडलां. आनी हेजेर आमचें खूब मॅन पावर हो खूब आमकां सेव जालो. तेच बरोबर आतां हेच म्हयन्या आमी आमची न्यू म्हणजे CCTV जें कितें आसा तितलेंच आमगेलें फूल म्हणजे डे टू डे जें डेली कितें जाता तें आमी CCTV हें केलें आनी ते CCTVचे आमी तिगांय आमचे एडमिनिस्ट्रेटर बाबा अवीत, तसोच कामत, तशें हांव आनी MD हेंच्यांनी आमी तिगांनी ते कंप्लीट CCTVचे आमी आमच्या मोबायलाचेर घेतलां आनी आमी फूल रातचें जावं केन्नाच जें डेली कितें जाता तें घरा कडेन रावन आतां आमी पळोवंक शकता. तें म्हाका दिसता आतां आमी खूब मुखार पावल्या, पूण पयलींची सगळी लॉस अजून भरून जावना की आमी एक्चुअली हें सांगना कित्याक की कितलो आहा तो, कित्याक सांगप म्हणल्यार फाल्यां सकाळीं डेरी कोण आहा ते पयशे आमकां दी म्हणून बोवाळ मारता त्या खातीर आमी आमची थोड्यो हें आहा पळय हे कमी करता. आमी कॉस्ट कटींग हें भरपूर केल्लें आहा की गेल्या ते वर्साक आमी मोको म्हणजे पयलीं कमिटीन मोका आहा तो जवळ जवळ 18.5 घेतलेलो, पूण तोच मोको आमी हे वर्साक ऑफ सिजनाक 15.5 घेतलो. आनी व्हडली गजाल म्हणल्यार कितें, गोवा डेरीक सदांच जे सप्लायर आसताले कॅटल फीड सप्लायर ते खंयचे तरी गुजरातचे जावं एब्रॉड म्हणजे गोंयची भायले आसताले. फर्स्ट टायम गोवा डेरीची एक हिस्ट्री आमची गोंयच्या डिलरांनी हें केलां आनी तो सगळ्यांत कमी आनी वयल्या बरी क्वॉलिटीचो माल सप्लाय केला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मोको वचोन तुमी पळोवंक शकता. ते आमचेच कामगार हें म्हणजे तुमचो स्टाफूच भितरलो जो लो स्टाफ आसा तोच आमी तांकां सांगलें कितें तुमी हें काम तुमी करचें पडटलें तें करप. मागीर आमगेलें निवळ करपाचें कितें तें सगळीं तेच करता. प्लस आमी आतां कितें ग्रास कटींग मशीन घेतलां आनी आमचोच एक कामगार ग्रास कटींग मारता. तें भायल्यान कोणाक कॉन्ट्रॅक्टर हाडून मारपा नाका. आमचो दिसभर तो ग्रास कटींग म्हणल्यार सगळें निवळ बिवळ तोच करता.